क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोन भोव अपुरबायाची वाचपां आमी आयकलीं आनी ह्या दोनी वाचपांक आमी ताळपडी सारकें चिंतप आठवया. आयचें पयलें वाचप गालातकारांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें 3ऱ्या आवस्वरांतलें. आनी ह्या वाचपांत सांत पावल कठीण उतरांनी गालातकारांक विरोध करून उलयता. बूद नातलेल्यानो, तुमी पिशीं जाल्यात गी म्हणलें उतरां तो वापरता. हाका कारण कितें? गालात म्हणलो तो शहर सांत पावलान थंयसर मिसां वावर केल्लें आनी त्या शहरांत ताणें एक ल्हानशी पवित्र सभा बांदून हाडली. हें गालात म्हणलें तें शहर कपादोसिया आनी फिलिसिया म्हणल्या त्या प्रांत्यांत आसा. आनी हांगासर जेन्ना पावलान 40व्या इस्वेंत सादारण ताणें मिसां वावर करता आसतना थंयच्या लोकांनी कुशेन क्रिस्ती भावार्थ आपणायलो. सांत पावलान तांकां पवित्र स्नान दिल्लो आनी तांचेर तो पवित्र स्नान तांणी घेतलेल्या वेळार तांकां पवित्र आत्मो तांचेर देंवून आयिल्लो. आनी अशें ती भावार्थान अखंड जावन वाडोवन येता आसतना हें पयलें सांत पावलाच्या पयल्या मिसां पयणा वेळार जाल्लें. घडीत त्या पयल्या मिसां वावरार पयल्या मिसां पयणार ताणें गालात शहरांत ती धर्मसभा स्थापीत केल्ली, समुदाय स्थापीत केल्लो. पूण क्रमेण थोड्या तेंपांनी थोड्या जुदेव धर्मांत रावन क्रिस्तांव जाल्ल्या थोड्यांनी सांगात आस जेरुसलेमांत आयिल्ल्या थोड्या जुदेवांनी त्या गालात शहरांत आसल्या त्या धर्मसभेच्या लोकांचो भावार्थ दंदळ मोइजेचें नियमशास्त्र पाळिनातल्या शिवाय कोणेय क्रिस्ताक पाटलाव करूंक जायना. देखून पयल्या सुवातेर मोइजेचें नियमशास्त्र पाळचें गरजेचें. सर्व क्रिस्तांवांनी सुन्नत करची गरजेची म्हणलें तांकां शिकयलो आनी अशें तांचो भावार्थ दंडोळ्ळो. त्याच पासत आज सांत पावल गालातकारांक बरोवन सांगता, तुमी इतल्या उर्बेन स्विकार केल्लो तो भावार्थ खंय गेलो? तुमी इतले उर्बेन स्विकार केल्लो तो क्रिस्त आसो थंय आसो तो भावार्थ आज खंयसर गेला? आनी तुमकां पवित्र आत्मो देंवल्लो क्रिस्ताक तुमी भावार्थान आपणायल्ल्या वरवीं, नियमशास्त्र आपणायल्ल्या वरवीं न्हय. देखून नियमशास्त्राची गरज आमकां जो कोण जेजू क्रिस्ताक स्विकार करून स्वतंत्रचें जिवीत आपणायलां ताणें परत एक फावटी नियमशास्त्राच्या बंदपासांत वेची गरज ना म्हणलो उल्लेख सांत पावल करता. इतलेंच न्हय आसता, त्या थोड्या जुदेव लोकांनी सांत पावलाक मेळ्ळी ती जबाबदारी, आपोस्तल जावची जबाबदारी ताका क्रिस्तांवांत आयिल्ली न्हय. तो क्रिस्ताचो धर्मदूता पैकी न्हय म्हणलें एक चिंताप तांचे मोदें घालें. आनी अशें पावलाच्या त्या म्हण्यारपणा वयरच एक दुबाव त्या गालातकारांच्या मोतींत बसलो. आनी त्याच पासत गालातकारांक बरोवन पयल्या आनी दुसऱ्या अवस्वरांत सांत पावल ताचें विश्लेशण दिता. ताका सोम्यानच विंचल्लो आनी सोम्यांतावनच खुद्द ताणें तो हो भावार्थ स्विकार केलो आनी त्या जेजूच्या वाटे विशीं सोम्यांतावनच ताणें शिकप आनी जाणवाय जोडलेली म्हणून. ह्या गालातकाराच्या लोकांनी जेन्ना तांचेर थोडीं दुबावाची मोडां परगट जालीं वा पसारलीं तेन्ना तो खरो भावार्थ कितें आसलो तो तांणी सांडलो. क्रिस्ताक खरेपणी पाटलाव करचें तांणी सांडलें. आनी ह्याच पासत सांत पावल ह्या गालातकारांक बरोवन बूद नातलेल्या गालातकारांक म्हणटा, जर आज आयच्या ह्या परिस्थितींत आतांच्या परिस्थितींत सांत पावलान कोडयाळकारांक मंगळूरकारांक पत्र बरयल्यार म्हाका दिसता सोडून ह्या सुत्रांनी तो बरयतलो.
बूद नासलेल्या खोडयाळगारांनो म्हणटलो खंडीत सांग घडीभर आमचे परिसरांत आमची परिस्थिती कशी आसा पळया आमी गालातकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा जें कितें आत्मीक रितीन तुमी आरंभ केल्लें तें मनशा सैमांत वा रक्ता मांसाच्या ओडण्यांनी तुमी संपूर्ण करते आसात आज कोडयाळांत जावन आमच्याच भाव भयणी मदें जें कितें आमी आत्मीक रितीन आरंभ केल्लें तें आमी रक्ता मांसाची जावन संपूर्ण करते आसा आत्मीक समतीक आमी पयलें स्थान दी जाय आसलें द प्रिफरन्स शूड गो टू समथींग दॅट इज व्हेरी स्पिरिच्युअल आत्मीक संगतीक आमी प्रामुख्यता दी जाय आसलें पूण आमी लौकीक संगतीक ह्या संवसारी संगतीक आमी प्रामुख्यता दिल्या स्वार्थाक रागाक मोसराक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत केला आनी त्या पवित्र आत्मो जो आमकां हर एकल्यांक त्या पवित्र स्नाना वरवीं लाभलेलो तो आज आमी एक्झिट गेटीर ताका दवरला न्ही आमचे मदें जेन्ना कश्ट येतात वा आमचे मदें पिडा शिडा येता सोलवणी नश्ट भोगता तेन्ना आमची प्रतिक्रिया कसली आजकाल कोडयाळांत आनी आसपासच्या गांवांनी जायते विविध रितीचे पंगड येवन तुमी पात येतात तें सारकें न्ही तुमचो भावार्थ सारकें न्ही पोवी सभा कितें शिकयता तें सारकें न्ही फाल्याण्या मनशाक एक देवातावन अनुभव मेळ्ळा फाल्याण्या मनशाक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मेळ्ळां तो कितें सांगता तें आयका आमचो पाटलाव करा आमी कितें सांगता तें पात येया आनी आमच्या सांगाता येया बूद नासलेल्या कोडयाळगारांनो थोडे आमी आमचो भावार्थ सांडून तांचो पाटलाव केल्लो जायते आमच्या कुटुंबांनी आसात आमच्या आसपास आमच्या शेजारा आसात जें कितें आमी आत्मीक रितीन आरंभ केला ते आमी रक्ता मांसाच्या चिंतपाचे जावन संवसारी संगतीच्या चिंतपाचे जावन आमी संपूर्ण करते आसा खंडीत जावन म्हणून भाव भयणीनो कश्ट नश्ट पिडा शिडा सलवणी हे सगळें आमच्या जिवितांत आसलेंच ही आमचे दिसा दीस पडते खुरीस आनी असल्या वेळार देवाचेर भावार्थ सणचें वाजबी न्हय देवाचेर बरवसो सणचो वाजबी न्हय देवान जेजूक सयत त्या कश्टांच्या वाटेनच धाडिल्लो आपणाचो पूत ह्या संवसारी आसा म्हणून सगळ्यो सवलत्यो जेजूक देवान दिवनान ताच्या दिसा दीस पडत्या वावरा मुखांत्र ताच्या मिसावंत आसच्या त्या कश्टा मुखांत्र ताणें जैता कुशीन समको जाय आसलें आनी जेन्ना जेजून ते कश्टांक तो फुडें सरलो तेन्ना फकत ताचे कश्टांचेर ताजी दिश्ट नातली बगार त्या कश्टा उपरांत जी महिमा ताका भोगोवंक आसा देवाच्या नांवाक जे महिमा ताणें जोडून घेवंक आसा ताजेर ताजी दिश्ट आसली कश्टा उपरांत जो वैभव तो जोडचार आसा ताजेर ताजी दिश्ट आसली जर फकत जेजून कश्टांचेर नियाळ केलो तर ताणें फळाफळ घेचंय आसलें पूण ताणें फळाफळ घेतली ना बगार ते कुशेन ताणें स्विकार केलें कित्याक देवाची खुशी जावन आसली की जेजून कश्टा मुखांत्रच आमा सोमेस्तांची सल्वसांव ताणें सोडी जाय म्हणून कश्टा मुखांत्रच वैभव ताणें जोडी जाय म्हणून देखून मगाच्या भावा भयणीनो सोम्यानच ते कश्ट सोंसून जिविताचे सगळे कश्ट ताणें सोंसल्यात आनी ते कश्टांक ताणें नवो अर्थ दिला कश्ट आमकां सोलवणी हाडचे खातीर न्हय कश्ट आमकां दाबावान दवरचे खातीर न्हय कश्ट आमचे जिविताचें निसंतान जावचें पासत न्हय जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट आनी पिडा येतात जायतेपणी आमी दुरसोवचें आसा देवाक देवाचे विरोध शीण उसारची आसा आमचो भावार्थ दंडल्या वेळार आमी नाना रितीचे पिसायो आदरलेली आसात आमी पितीसपणां आदरलेलीं आसात जेन्ना आमचो भावार्थ दंडळटा जेन्ना देवाचेर आसचो तो बरवसो सुकोवन वेता तेन्ना जें कितें आमी पातयेल्लें आसा तें सांडून इतर पंगडांक
सेरवल्लें आसा. असलो रक्तामासाचो स्वभाव, ह्या लौकीक स्वभाव सांडून आमी जेन्ना आमचे थंय कश्ट येता तेन्ना आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. आमचे कश्ट बळवंत न्ही. आनी जर जेजू आमच्या जिवितांत कश्टांक परवणगी दिता तर ताच्या सांगता ते कश्ट सोसूंक त्राण सयत दिता, कुरपा सयत तो दिता. आमकां सोसूंक जायना तितल्या चडीत मापान वा ताच्या वर्त्या मापान देव खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कश्ट खंडीत जावन धाडिना. आनी कश्ट म्हणटा आसतना ते आमच्या सलोवणे पसत न्ही, बगार आमकां चडीत आनी चडीत बळादीक करचा पसत. जेन्ना कश्ट आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना जर आमी ह्या कश्टांच्या की हांवें पातयेवचो तो देव बळवंत म्हणून हांवें चिंता आटायलें तर त्या कश्टां मदें धैर्यान फुडें सरोंक, त्या कश्टां मदें म्हजो भावार्थ आनी बरोवसो सोडोवंक म्हाका प्रेरण आनी धैर्य खंडीत जावन लागता. आज सांग पावल सांगत आसे लुकाचो तो वांचले जेन्ना आमी वाचता तर दोनी वाचपांनी एक प्रत्येक उल्लेख केल्लो आसा आनी तो उल्लेख जावन आसा पवित्र आत्म्या विशीं. जेन्ना जी सुवार्ता आमकां परगट केल्ली आसा तो आमी भावार्थान स्विकार केलो तर देव चडीत मापान आमकां पवित्र आत्मो दिता म्हणून सांग पावल कालातकारां बरोवंक सांगता. आनी सांग लोक आमा सुमेस्तांक जेजूच्या उतरांनी म्हणटा खोटें जाल्लें तुमी जर बऱ्यो वस्तू तुमी दिवंक शकता तुमच्या भुरग्यांक तर तो बरो देव कितल्या चडीत मापान पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक शकचो ना म्हणलें सवाल जेजू मुखार दवरता. तर आमी कित्या पासत मागा जाय. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तर पयल्या सुवातेर जशें शिसांनी मागलें तशें पयल्या सुवातेर आमी आमचो भावार्थ चडय म्हणून आमी मागा जाय. पुढच्या आयतारा दिसा लुकाच्या 17व्या अवस्वरांत हांव वांजलाचें वाचप आमी आयकलें. थंयसर ताच्या जेजूच्या शिसांनी आमचो भावार्थ चडय म्हणून पयल्या सुवातेर मागलें आनी आयच्या दिसा कालच्या दिसा आमकां मागूंक शिकय म्हणून शिसांनी मागलें आमी आयकता. आनी त्या वेळार जेजून सोबीत रितीन आमच्या बापा मागणें तांकां शिकयलें. पूण तें मागणें करच्या पयलें आमचें थंय आसा तो भावार्थ आमी सांडून वचो, बरोवचो आमी सांडून वचो. आयच्या वोपारींत त्या पयल्या वोपारींत त्या पयल्या इश्टा थंय एक बरोवसो आसलो की म्हजो इश्ट हांवें मागलें म्हाका दिता. पयल्या सुवातेर ताणें नेगार केलें तरी लज नासतना परत आनी परत ताणें विनंती केली. आनी अशें विनंती केल्ल्या वेळार आनी एका इश्टान रागार जावचें आमी पळयना. बगार तो चिंता पडयता ह्या परत आनी परत म्हजो इश्ट विसरता देखून जें कितें जाय तें तो दिता. तशेंच पयल्या सुवातेर मागणें म्हळ्यार इश्टागात आनी दुसऱ्यान मागणें म्हळ्यार फकत एक पटी मागून तें विसरून सोडचें न्ही. बगार आमी लज नासतना परत आनी परत आमच्या बापा लागीं विसारूंक जाय. देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं, तो आमचो मोग करता म्हणलो तो बरोवसो आमकां आसूंक जाय आनी परत मागण्यांत तिरासण पर्सिस्टन्स आसूंक जाय. आनी तेंचे आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां दाखयता. पयल्या सुवातेर देवा आनी आमच्या मदलो तो संबंद आमी रुता करूंक जाय. देवा आनी आमचे मदलें फकत आमी तोंडपाशी आमच्या बापा म्हळ्यार पावना, पूण जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणलें तें मागणें म्हणटा खरेंपणी देव म्हजो बाप म्हणलें तें वळखून घेवंक जाय. तो तसलो एक भावार्थ आमच्या थंय आसूंक जाय. जेन्ना हो संबंद बरो आसा, म्हज्या आनी म्हज्या बापा थंय संबंद बरो आसा, तेन्ना जें कितें म्हाका देव फावो करता, जावं तें सूख जावं इल्लें कश्ट, पूण ह्या सर्व संगतींनी देव म्हजे सांगता, म्हजो बाप म्हजे सांगता आसा म्हणली खात्री म्हाका आसता. एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. हें दृश्टांत तुमी येदोळस थोडे बोटे आयकलां जावं पुरो. एक मनीस
संजय आपणाचो विशय घेवन आसतना ताका एक सोपण पडटा आनी ह्या सोपणांत तो मनीस आनी ताच्या बगलेन जेजू सोलोन दर्याच्या वेळेर सोलोन वेचें तो पळयता. जायतीं मेळटा ते सांगाता चलतात. हे जावन आसले त्या मनशाचे सुखाचे वेळ, तो संतोषाचे वेळ आनी क्रमेण इल्ल्या वेळान फकत एक जोडी पांयाचे गुर्त तो पळयता, पांयाची निशाणी. आनी तो वेळ जावन आसलो त्या मनशाचे कश्टांची घडितां वा कश्टांचे समयेर ताणें फकत एक जोडी पांयाचे गुर्त पळयले. तो सुखांत आसतना 2 जोडी पांयाचे गुर्त, तो कश्टांत आसतना 1 जोडी पांयाचे गुर्त. तेन्ना तो देवाचो उडास काडून म्हणटा, सुमया, जेन्ना हांव संतोशान आसलो तेन्ना तूं म्हज्या बगलेन आसलोय, पूण जेन्ना हांव कश्टांच्या वेळार आसलो तुवें म्हाका एक सुरो कित्याक सांडलाय. तेन्ना जेजू ताका सांप दिता, परत एक पटी सूक्ष्मायेन पळय, तूं कश्टांत आसतना जे पांयाचे गुर्त तूं पळयताय ते तुजे पांयाचे गुर्त न्ही, बगारे ते म्हजे पांयाचे गुर्त. जेन्ना तूं कश्टांत आसलोय तेन्ना तूं चलोन वचनातलय, बगार तुका हांवें उखलून धरून चलयलो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या कश्टा वेळार देव खंडीत आमकां सांडून घालिना. बगार सदांच आमचो हात धरून तो चलयता, आमकां उखलून धरून तो चलता. सोम्या जेजूच्या कश्टांच्या वेळार एका घडयेक देवा म्हाका कित्याक सांडलाय म्हणलें एक चिंतप ताका आयलें, तरी ताका जेजूक संपूर्ण रितीन बरोवसो आसलो की बाप ताजे सवें सदांच आसलो. म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमचेर कश्टांचे मोडां येता तेन्ना देव आमचे सवें समकाता, देव आमकां उखलून धरून चलता. पूण आमचो भावार्थ, आमचो बरवसो त्या देवाचेर अखंड आसूंक जाय. जेन्ना आमचो संबंद बरो आसा तेन्ना जें कितें उत्तीम बरेंपण आसा म्हणजे ते पवित्र आत्मो, तो पवित्र आत्मो देव आमकां दिता. आनी हो पवित्र आत्मो आमचो भावार्थ चडयता, आमचो बरवसो चडयता. कश्टांच्या वेळार तिरासाण सांबाळूंक आमकां तोच आदार दिता. आनी त्या देवाच्या आदारान, त्या पवित्र आत्म्याच्या घटायेन आमी तिरासाणेन मागून ह्या कश्टांचेर आमकां जैत व्हरूंक आमकां त्राण मेळटा, आमकां धैर्य मेळटा. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आमची पिडा शिडा कश्ट नश्ट चलवणी आनीकल्यान आमकां दिवची ती इजा आमची चलवणी म्हणून आमी पातयेवची नाका. बगारे आमच्या देवाचेर आमी बरवसो दवरया आनी धैर्यान फुडें सरया. आज आमच्या मदें जायती पिडेस्त भाव भयणी, उतर प्रायाची आमची भाव भयणी हांगासर आसात. आज तांचे पसत आमी मागता आसतना देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावंक तांकां देव कृपा फावो करून दी म्हूण मागया. जेजूनी मागणें केलें. जाता जाल्यार ही कांच म्हजे तान पयस कर सोम्या म्हणलो, पूण जेजूचें मागणें त्या कश्टांत तान फळाफळ घेवचे खातीर न्ही, बगार देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावचे खातीर. जर देव तुजी खुशी ह्या कश्टांत पाशार जावचें जाल्यार तुजी खुशी जावं म्हणलो सोम्या जेजू. तशेंच आमच्या जिवितांत तुजी खुशी आमचें तें जावं देवा म्हणून आमी मागया. सांगात आसे आमच्या पिडेस्त भाव भयणीची, उतर प्रांत आसल्या भाव भयणीची साखरी करतल्या, सेवा करतल्या बसोती आमी मागया. तांची सेवा कठिनायेची, कश्टांची, आनी ह्या सेवेंती तांणी तिरासाण सांबाळच्याक आनी बऱ्या मनोभावान, क्रिस्ती मनोभावान तांणी ती सेवा साखरी करच्याक देव तांकां आदार दिवं दी. आनी आमच्या बरवसाच्या आनी भावार्थाच्या जिविता मुखांतर आमी आमच्या भावार्थाक जें कितें आमी पातयता ताका साक्ष जावच्याक देव आमकां चडीत आनी चडीत धैर्यान आनी आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी नव्याना वेळार आमी मागया.